पयलीं सुवातेर मुखेल खबरो आयकाय. हे सुणी माजरां केस्तांवां लागून मार हायली इंडिये लोकांनी. गांवच्या फुरसा फेस्ता दिलो सोरपातेल आरोस आनी काजूचें. जॅपनीज मुठाई नूडल्स हातून सुरूप सुरूप को आवाज केल्या आनी घोस्ता लागताय मू. कांयक रांदो ओय मेल्याय रे. जागी जाय म्हूज नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येल तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. हांय मरे जाय ते सुणी माजरांगे झगडीं चयलें. सुने आनी सासमांगे पासून दिरयो चयले. मरे हे दोन वळख आसता देसां मदें सद्या चलत तेसो तूं मैं करपाक गेल्यार जाय तेंपान चोवपा मेळना. तो कोंबी मरे शेंकरें फुलोवन फकत उडी माताय. एकमुखार चोंच मारपा खबरो कोनाय. नाजाल्यार चोय हे दिसान ते कनाडा आनी इंडिये मद टुर्नामेंट कमेस जाल तो काबार जावपा न्हू दिसोता. नाजाल्यार चोय हांव पयलीं तो थोंडे गांव आस थिंगा खूंय कोणा एक लांबो हाडा मनशा फारान मारलो आनी मारपी पडोनूय गेले. त्या गांवच्या अधिकाऱ्यान रागान बोंद इंडिये बोट दाखयलें. तें चोयन आंगे अधिकारी तांबडे जायन शेंकरे फुडोवन म्हणूं लागले ते थोंडे गांवचो अधिकारी फुटींग म्हूण. हें आयकनाका तेंगे अधिकारी परतून पांय धाडायन थिंगासलांगे दोग जाण सोयऱ्यां धांडायले. हें चोयन वय काय म्हूण आंगे अधिकाऱ्यांनी मिशी फुलोवन तेंगेले दोग जाण सोयऱ्यां हिंगा धांडायले. ओ इस्कला भुरग्यांगे हेळ असो दिसना तुमकां? तितलें न्हू आब्बा म्हूण एक दीस उठोन ते थोडे गांवच्या अधिकाऱ्यांनी पेरगांव गायलो. आयसान तुमगे सगळे रेड्या पाड्या आनी बाकी गोरवां आसाय तेंकां आमगे गांवां येवपा बंद. हें आयकून दुसऱ्या दिसा आंगे पावणे उबे रावन तेणी अर्दें फुलोवन पेरगांव गायलो. तेच जाल्यार आयज तुमकां टीट फॉर टॅट दिताय आनी तुमगेले रेड्या पाड्या आंगे वदां येवपा बंद कोताय. सायबा बोगोश राव आंबेट्यो. हांव आयकून जाणटे प्रमाणे इंडियेसून 100 जाण कॅनडा गेल्या. थिंगसून 5 जाण पासून पत्तेय नाय खूंय. तेवूय जाल्यार येयल्या थोड्या दिसान टुराक. हांगे वयताय रावपाक. आतां हांगे आदल्यांगे मरे एक मुण्णी आसा. रेडे पाडे झगोटाय जाल्यार झाड पेडांची फार येता. हे आतां शेंकरे फुलोवन एकमुखाचे मांडटाय ते आंगल्यान माश्या पासून चिंतेल काय. हें हुंयच्या आंगणान तूं गोरवां मारक पडटो तें. ही मोनजात ते थोंडे गांवां रावताय ती. तेणी परमनंट रेजिडेन्सी घेयल म्हूण तेंगे जानवर दिसोली. ती तेंगे गोरवां जालें फकत पेपराचेर. तेंगे सगल्यांगे मोन काडीज आनी घरदार आनी बाकी फामील सयत आंगे आंगणा आसाय मरे. थिंग मरे ते लांबो देंटा मनशान नाक फुलयल म्हूण आमी अर्दें फुलयल्यार आंगेले गोरवां मारक पडटलें. Mater purissima, ora pro nobis. Mater castissima, ora pro nobis. हे भाशेन मरे चडशे झॅफनाथ कांतार करून गोंयां फुरसां फेस्तां लादीन कोताय. गांवचो बोंबोद एक दोंग्यान कुंट मारीत एक दीस घराको येयन म्हणूं लागलो. ओ घरा केश आसाय फुरसां फेस्तां लादनी सांगो येयलां. आयतो दीस भुरग्यां फुरसा कोडे आन मारयान तेगे फामील कोताय. तेगे चेडोय दुबय गेल न्हू रे. तेज बोलांके बसत मागो. तो देंपरां उगत पावल मुगे पायन तेके काल्स काजूंक गायलो. बॉम्ब्या सारकी नांव बसत्याव. गांवां बॉम्ब म्हळ्यार कोणूय वळखत तेका. तेगे मेन काम गांवां केसलें फुकसांव आसल्यार पेरगांव घालपाचें. आनी तो बाडो एक घर बाराय नासतना सगळे दारवांटी माडयता. घरां कोणूय नासल्यार तो आपोवपा येयलो म्हूण कळों जाय म्हूण खंयच्याय झाडां धाकटोत हाड म्हूण ते देरा हिडये लायन दवरतालो. तो फेस्ताक बॉम्ब गायल्ल्या बारा वजने लायत म्हूण तेका बॉम्बो म्हणटाय. एश मरे तो ऑलरावंडर. केसलीं गांवां फेस्तां परबो आसल्यार पयलीं लोक तेक कडीत कोताय. कित्याक तेगे काम पेरगांव घालपाचें न्हू. फुगेट तो लायता. सुरसुरेत तो सोटा. वयल्यान हजने दारूय भोवन आपूण उज लायता.
केसलें फुकसांव ना जाल्यार तो जोडो फोटा शेणोत पुंजायता आनी बाणां उजलायन बातूय उगोटा. फुरसा फेस्ता लागोन सरभोंवतणी जागो तोच साफ कोतालो. सक्काण हाल्यार येवन दुकरां दोन लासून कातून मांस तयार कोतालो. आगे शाश्टींग आनी भोंवतणी गांवांनी वर्सा एक पावट तरी सगल्या फुरसां फेस्त कोताय. सद्दां माया 3 तारखेर बेतलां त्या बाराडी दोंगरा वयले फुरसा फेस्त पयलीं जाता. तेज उपरांत मागीर सगलीं फुरसां फेस्त कोताय. आमगे घरां बायल्यां एक फुरीस आसलोलो. तेका भुरग्यां फुरीस म्हळ्यार गांवां सगलीं वळखतालीं. तो फुरीस मरे आमगे वडिलांनी तीं भुरगीं आसतना एक एकल्यान एक आण्या सुस्क्रिसांव काण चिऱ्यान बांदून गेलोलो. राव एक आण्या कितू पयशे आसताय ते खबर आसा तुमकां? बेस्ती गांठां बैलां भाशेन तकली हालय नाकाय. एक आण्या मरे 100 पयशे आसताय. त्या तेंपार तीं सगलीं मेळून 10 भुरगीं आसलोलीं. तेणी 60 पयशे एकठांय करून फुरीस बांदून गेलोलो. तेज मागीर वर्सां वर्स माया म्हयन्या फेस्त कोतालीं. पयले सुवातेर ते भोंवतणी जाग साफ करचें पडटालें. मागीर एक 4 माडां वांशपून माटवो घातालीं. ते माटवा डेकोरेशन रामा चुटेन आनी केडी केसम बांदून कोताले. एक पावटी गांवचे पाद्री आपयन मिसूय कोताले, पूण चड कोण लादीन कोताले. ते लादनी अरेसांव चडशें जेफनात कोताय म्हूण तेका लागून तो जाणटे सातान मेस्त्री तांबड्या दडकून वकला वयल्यान मांडोवन चयतालो. लादीन कोमे साचनू पयलीं 3 पावटी फुगेंट्या मारण लायताले. पयलो मारण लायताय लोकां नेस्सो तयार जाव म्हूण सांगू. दुसरो मारण बेगीन भायर सराय म्हणून. आनी तिसरो लादीन कोमे सातोण तेज बाराबर हजने लायताले. मागीर लादीन जात्री भुरग्यां फांता वो कोको कोला दिताले. मागीर कोटो प्लेटी वयल्यान सोरपातेल गायलो आरोस दिताले. जाणट्ल्या मातशें काडकान ते मेजा दवरलो विदरांतू कालसी गायलो काजू शेकोयन येताले. तितू मोदें आंगे बॉम्बो आपोणूय लुटी कोतालो आनी गुणगुणोन लायनी रावतालो. गोंयची चड घरां चयल्या मरे बायल्यां सोन कटाले हे घरां कोंकणे रावताय काय क्रिस्तांव रावताय ते. कित्याक कोंकण्या घरा बायल्या आंगणां तुळस आसताली आनी क्रिस्तांवां घरा बायल्यां फुरीस बांदलो आसतालो. चडशे मरे फुरीस एक घराण्या आसताले आनी थोडे 10 जाणांगे म्हूण आसताले. हे 10 जाणां फुरसां मरे कोंफ्री म्हूण आसताली. ही कोंफ्री ते वाड्या वयले धाकटें बँक असो आसतालें. तितू लोक वर्सां वर्स धाकटें सुस्क्रिसांव काण दवरताले आनी मागीर कोणी भायर पडले जाल्यार तेंकां आदरा म्हूण थोडे पयशे काण दिताले. थोडे लोक पयशांक गरज आसल्यार भांगार कितें दवरून रिणूय काडटाले. हेचे सगळें कोंत आनी हिशेब करपाक एक स्क्रिबा म्हूण आसतालो. हे सगळे पयशे आनी भांगार एक धाकटें लांकडा पेट म्हूण आसता तितून दवरताले. तेका 2 तालिमालो आसतालीं आनी ती पेट एकल्यागे घरां दवरल्यार तेंची चायो 2 दुसऱ्या घरान दवरताले. थोडे गुजराती आनी चडशे सिंधी लोक कोणी बायलो घरां भितर सरल्यार उदो आनी पापड दिताय. मुसलमान भाव तेंगे ईदा दिसा शरबत पिताय आनी सरभोंवतणी बसून एक ताटांत बिर्याणी खाताय. आंगे माय सद्दां जेतून तापयताली दुकरा भाशेन चाप चाप करून कित्याक हात काय म्हूण आवाज करून आसता खावपा जायना काय म्हणटाली. पूण ते खबर नासलोली जपान गांवांत तेंगे नूडल्स खातना सुरूप सुरूप करून आवाज केल्यार नूडल्स आनी घोस्ता लागताय खंय. आनी कोणी रांदिल्लें तें चोयन मुरगटोन खुशाल जातालीं आपणागे नूडल्स एकदम टेस्टी जाल्ले म्हूण. आंगे गोंयचे हिंदू भाव गणेश आसल्यार नुस्तें केशेंच भितर हाणाय, पूण निमाणें एक वाटेन गणेश भायर काटाय आनी मायदो वाटेंतल्यान नुस्तें भितर काटाय. भायल्या देशांत लोक जेवपाक कांटो आनी कुलेर उजार कोताय, पूण इंडिये लोक बेश्टे हातीन जेयल्यार जेवण रुची लागत म्हणटाय. माद्रासी आनी हांगे थोडे केरळायट भावांगे जेवणां केळी पानाचे शिताचे कोडी वो रोस कायलो आसोता. तेज मागीर कालयन मुठ्ठी एकठांय करून चिडप आनी मुठींतू रोस देंवत जाल्यार तो मागीर लेवप आनी शिता सारके सुके लाडे असो करून तोंडां घालप. मुंगे इस्कला बोर्डिंगा जेवणा मेजार दाम्याव म्हणलो एक फ्रेंड जेयतना तेगे मुठींतू कडी हाती वयल्यान शी देंवताली. तो मागीर ती कडी देंवत म्हूण सारको कोंपरा कसो वयर लेवतालो. चायनीज खूंय थोडें जेवण बशें बारायताय ना जाल्यार रांदप्या इंचूल दिसता. तें जेवण बारायताय खूंय दोनया दाखोवपाक थंय सारकें जेवण पोट भर पासून जेवयल म्हूण. सावथ कोरियाकू जेवणा मेजार बसून आसतना
ओडिलास तेण तोंडां गायल बगर बाकी जे नाही हांव नोको तेंगे जेवणा मेजार ते ओडिलान तोंडा रूच ना आज हांव जेयना म्हळ्यार बाकी कितें कोताले म्हूण इटालीकू नुस्त्या प्रांतां चीज गायल्या थंय व्हडले पात केले म्हणटाय खंय आफ्रिका तांजानिया गांवां तुका जेवणा आपयल्यार टायमार केन्ना वचों जायना मातशें लेट वयचें पडटा नाजाल्यार तेंकां इस्सूल जाता खंय इजिप्ट गांवांत जेयत जाल्यार तेंकां सॉल्ट आनी पेपर केन्ना मागनाका कित्याक कुक्कार दिसत थंय आपणागे जेवण रांदप बरें जालें ना म्हूण मुंगे मरे एकले गोंयकार आमिगाकू तेगे पुर्तुगेज गर्लफ्रेंडान घराको जेवणा आपयलें बोयसन आसतना गर्लफ्रेंडा पांयांनी चाल खंय थोडो वायन घेतो काय म्हूण मुंगे आमिगान देंसेत काय दाखोवपा नाका आसूं म्हळें खंय तो समजल गोंया फोर्स कोताय ते भाशेन पोत्तूय जातो म्हूण तेण खंय मरे नाक मुळो तेका पोत्तून वायन दिवंकू ना मागीर थोड्या वक्तान त्या चेवडा पांयांनी चालें जेवण जेया काय म्हूण हेण बेगीन वय म्हळें एक पावट नाका म्हळ्यार जेवणूय मेळना जायत म्हूण इंडिये चडशे लोकां फेस्तां परबेक जेवणा तयारी पयलीं मांडटाय आनी जिनस रांदून दवरताय आमगे गोंयचे क्रिस्तांव भाव भयणां फेस्तां मेजार सोऱ्या बाटल्यान जिनस मांडलो पयलीं दिसती पडटाय कितें कोताय रे बाबा एश केल्यार बोंबूय पावताय गरम गोंयकारां आनी गरम जाचना पयलीं सोंपयत मुगे काणयो मोग आसूं दीस इज लांप्यो सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.